25वा भाग आंतरधर्म संवादांत शावेराची योगदानां। सगळ्यांक येवकार। ह्या भागांत आमी अंतरधर्म संवादांत सांत फ्रांसीस शावेराच्या अपवादात्मक योगदानाचो अभ्यास करतात। शावेराच्या वेगवेगळ्या धर्मीक आनी सांस्कृतीक परंपरेकडेन आसलेल्या संबंधा वांगडाच अंतरधर्म संवादाचेर भर दिल्ल्यान आर्विल्ल्या अंतरधर्मीक संबंधाक पोसवण दिवपाक म्हत्वाचो वांटो आसलेलो। वेगवेगळ्या धर्मीक परंपरेकडेन शावेराची सहभाग। सांत फ्रांसीस शावेराच्या मिसावा प्रवासांतल्यान ताका धर्मीक आनी सांस्कृतीक परंपरेच्या विंगड प्रकारांची वळख जाली। ताका वेगवेगळ्या समजुतींचो सामना जालो आनी तो वेगवेगळ्या धर्मीक फाटभूंय आसलेल्या व्यक्तीं कडेन संबंदीत जालो। समजून घेवप आनी आदार करप हाचेर भर दिवप। अंतरधर्म संवादाचे पद्दतीन शावेरान वेगवेगळ्या समजुती विशींची समजूत आनी आदार करपाचेर भर दिल्लो। धर्मीक परंपरेंतल्यान विविधतायेक मान्यताय दिवप आनी ताची कदर करपाचें म्हत्व ताणें वळखलें। विविध संस्कृताये कडेन संलग्नताय। शावेराची विंगड संस्कृती कडेन आसलेली संबंद ताच्या मिसावा वावराक मुळावी आसली। थळाव्या चालीरिती आनी समजुतींक अनुकूल करपाची आनी तांकां आदार दिवपाची ताची तांक चड अर्थपूर्ण संवाद आनी भासाभास करपाक मदत करताली। शावेराच्या मिसावा वावरांत अंतरधर्म संवादाची भूमिका। शावेराच्या मिसावांत अंतरधर्म संवाद हो केंद्रबिंदू आसलेलो। परस्पर समजूत आनी आदार वाडोवपाचो हेतू दवरून तो वेगवेगळ्या धर्मीक परंपरेच्या व्यक्तीं कडेन संवाद आनी चर्चा करतालो। आर्विल्ल्या अंतरधर्मी संबंधाचेर परिणाम। शावेरान अंतरधर्म संबंधाचेर भर दिल्ल्यान आर्विल्ल्या अंतरधर्मीय संबंधांक एक नमुनो तयार जालो। ताच्या पद्दतीन विंगड धर्मीक समाजामध्ये सहिष्णुताय, समजूत आनी सहकार्य वाडोवपाची वाट मेकळी जाली। संवाद आनी समरसतायेक प्रोत्साहन। वेगवेगळ्या धर्मीक परंपऱ्यांमध्ये संवाद आनी एकचार वाडोवपाचो हेतू शावेराच्या यत्नांत आसलेलो। ताच्या दायजांत विंगड धर्मांमध्ये शांततायेन अस्तित्व आनी सहकार्याचे म्हत्व सांगलें। जागतीक अंतरधर्म समजुतींत योगदानां। अंतरधर्म संवादांत शावेरान दिल्ल्या योगदानां जागतीक अंतरधर्मीय समजुती खातीर एक पावल जालें। ताच्या पद्दतीन परस्पर रेस्पेत आनी शांततायेन सहवास वाडोवपा खातीर एक देख दिली। शावेराच्या अंतरधर्मीक पद्दतींचो टिकपी प्रभाव। अंतरधर्म संवादाची शावेराची वचनबद्धताय समकालीन अंतरधर्मीय संबंधाचेर खोलायेन प्रभाव घालता। ताचो दायज विंगड धर्मीक समाजामध्ये रेस्पेत, समजूत आनी सहकार्याक प्रोत्साहन दिता। सांत फ्रांसीस शावेरान वेगवेगळ्या धर्मीक परंपरेकडेन केल्ले संबंध आनी ताणें अंतरधर्म संवादाचेर भर दिल्ल्यान आर्विल्ल्या अंतरधर्मीय संबंधांक पोसवण दिवपाक मदत जाली। विंगड धर्मीक समाजामध्ये समजूत, रेस्पेत आनी सहकार्याची ताची वचनबद्धताय टिकपी दायज सोडल्या। ह्या एपिसोडा खातीर म्हजे वांगडा आयलोल्या खातीर तुमचे उपकार। अंतरधर्म संवादांत शावेराचें योगदान विंगड धर्मीक परंपरेमध्ये परस्पर रेस्पेत आनी समजूत मेळोवपाचे यत्नांचो एक गरजेचो भाग उरला। देव बरें करूं।